गोंयच्यो बँको 40 कोटींचे व्याज माफीक तयार जाल्यात। 18 ऑगस्ट म्हणल्यार सरकार मायनिंगांतले रिणाचे भरपायेची येवजण जाहीर करतलो। बँकाचे रिणाची मुद्दल भरपी ट्रक, मशीन वा बारजवाल्यांक सबसिडी मेळटली। बाकीच्यांक वेगळो उपाय करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। मायनिंगांतले 231 कोटींचे रिणाची धडगत ना। ह्यो सहकारी बँको आनी सोसायटीचो फुडार कितें काय म्हूण विष्णून प्रस्न काडिल्लो। मंत्री ढवळीकार म्हणटा अशें केल्यारच बँकांक थोडी तरी वसुली येतली, नाजाल्यार तेंय रीण बुडटलें। Repeatedly they are getting notices. They are not being able to pay. They are getting threatening calls by the banks also that their properties will be attached. What steps has the government taken to ease this entire? या खातीर सरकारान 2-3 मिटिंगो सगळ्याच्या डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेअरमॅना बरोबर केल्ल्यो आसा। ते एग्री जाल्याक मायन ओनराक इंट्रस्ट सोडपा खातीर रिझर्व बँकेन घाल्ले हे नॉर्म्स फ्लाउट करप तांकां पॉसिबल जातलें काय कितें? आतां रिझर्व बँकेचें परमिशन मेळटलें की ना हें तांणी सरकारान एकदां उतर दिलें की ते रिझर्व बँकेचें परमिशन मागतले। ल्हान ल्हान ज्यो क्रेडीट सोसायटी आसा किंवा विके सोसायटी आसा ह्यो सर्वायव जातल्यो। प्रिन्सिपल एमावंट जर सुद्दां आज ह्या क्रेडीट सोसायटीक मेळ्ळो जाल्यार आज ते खूब सस्टेन जावंक शकता आनी एकूय पयसो तर तांकां मेळूच ना जाल्यार सस्टेन जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा। They are waiving off low interest from September 12 to June 2014 of amount approximately of about 40 crores, 39.8. Credit societies outstanding will be 40 crores. The credit society ni sudha trucking ani barging dile. It is surprising to me. The interest portion they are waiving off. Probably by 15th or maybe on 18th we will announce the scheme detail. त्या वेळार कोणाक पळय जमता तांच्यांनी फुडें येवचें। प्रिकर्सर चुकीचे तांकां मॅसेज दिवं नाका। जे कोणाक जमता पळय तांकां सबसिडी सरकार दितले, कोणाक जमना पळय तांकां सबसिडी मेळची ना। रस्त्यावेलीं गोरवां धरूंक बेळगांव, कोल्हापूर सावन कॅटल बाउन्सर्स हाडपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। गोरवां धरपाची जबाबदारी पणजे म्हापालिकेचेर दिल्या। पार्सेकार म्हणटा गोरवां रातचीं धरपाक बरीं, ते खातीर गोंया भायल्यान जाणकार लोक हाडटले। पशुपालन येवजणे खाला गांवठी गायाचो दर्जो वाडोवंक आदार वाडोवपाचो यत्न जातलो म्हूण पार्सेकार उलयला। गोठ्यांनी 93,000 जाल्यार 7,500 गोरवां रस्त्यार भोंवतात म्हूण गोरवां सांबाळ खात्याचो सेन्सस सांगता। अजूनही गोरवां सगळे कडेन बसलेली दिसतात। ही जी गोरवां जी आसात तांकां लागण येता, तर हेचेर तुमी कितें उपयोजना केल्या काय म्हणून तांकां इनॉक्युलेशन हे ते? पयलीं ते ऑर्डिनरी ट्रक वापरताले, सादो ट्रक वापरताले, तातूंत चडोवपाक बीन त्रास जाय। हायड्रॉलीक ट्रक कालपरीच्यानूच कार्यरत जाल्यामुळे आतां तातूंत सोंपें जातलें। जी स्कीम हांगा घातलेली ना म्हजे तकलेन आसा की बेळगांवच्यान किंवा कोल्हापूरच्यान एक 8-10 तगड्या माणसाचो ग्रूप हाडप आनी रातची जेन्ना ही गोरवां बसलेलीं असतात तेन्ना फटाफट ह्या 8-10 जाणांनी त्या 5-10 जाणांक गळ्यांक दावे बांदप आनी धरप आनी ट्रकान घेवप। हांकां धरपाची योग्य वेळ ही रातची आसता, दिसाची वचून न्हय। पशुपालन स्कीम जी आसा जेतून वासराक वाडोवपा खातीर 27 म्हयन्या खातीर आमी सबसिडी दिता। सादारण ताचो खर्च 52,000 धरलो वता, भितरली 50% ही आमी सबसिडी दिता, उरलेली 50% ताणें घालप अशें आसता। म्हाका दिसता हांव फायनान्सा कडेन आनी विशेश करून चीफ मिनिस्टरा कडेन ह्या विशयाचेर उलयतलो। ते जे 50% आमी दितात ती वाडोवन काही आनीक वाडोवणें शक्य आसा, जेतूरसून स्थानीक वातावरणांत जर वासरां जल्माक आयिल्ल्यांक व्हडली केली जाल्यार तांचो यील्ड बरो मेळटा, हें निश्चित आसा। राजबाग काणकोणा न्हंय दर्याक मेळटा थंय उदक पिड्ड्यार जाल्ल्यान नुस्तेकार भिल्यात। न्हंयच्या उदकांत कसलें तरी कॅमिकल आशिल्ल्यान थंय नुस्तें मेळना, मेळटा तें मेल्लें। न्हंयचें उदक सामकें काळें जालां, उदकांत देंवल्यार खाज येता म्हूण नुस्तेकार सांगतात। प्रदुशण नियंत्रण मंडळान उदकाची सॅम्पलां व्हेल्यांत। प्रशासनान बेगोबेग दखल घेवन प्रदुशणाची कारणां सोदून उपाय काडचो म्हूण लोक मागतात। फिशरमॅना सगळे लॉस, पागू मेळना, दर्यान नुस्तें मेळना, सगळे आख्खें हे उदक दर्या मिक्स जाता। हें उदक दर्या मिक्स जाता, दर्या म्हळ्यार तें काळें जालें। नुस्तें मेळ्ळें जाल्यार सुद्दां तेका व्हडलो व्हडलो कुडकेच ना, मदले कुडके ना जावन उरता आनी तितूनच्यान रक्त व्हांवलें उरता।
ते नुस्तें आमी विकूंक शकना न्हू आनी तें विकले नंतर कोणाक कितें खायले नंतर कितें जालें जाल्यार जबाबदार कोण जाता हेजो खंयच्यान सोडटा पक्के म्हाका कांयच खबर ना पक्का म्हणजे रातचे सोडटा न्ही ते कशें हाडून टँकरान हाडून सोडटा काय ते डायरेक्ट कितकून सोडटा म्हूण कांय कळना शिवून की सांगलें शिवून मागीर कोणा फोन आमदाराक कोणा फोन केलो काय मामलेदाराक फोन केलो आनी तो म्हणपालो कितें एक्शन आसता आपूण तेजेर एक्शन घेता ही आतां कंप्लेन केल्यार 4 दीस जाले आनी तसलें नुस्तें तसलें उदकांक मेन म्हणजे नुस्तें मरून पडटा चड आनी कोण उदका जर देंवलो न्हू जाल्यार ते म्हणटा आमगे आंग खजवता सोऱ्या भाशेन वास हे अशें जर केल्यार गांवां रोग जावन पडटलो हेजेर कोण गव्हर्मेंटान मातशें एक्शन घेवपा जाय घेऊ एक विराम.